नमस्कार. गोवा टुडेत उष्मा परबाचा येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. फोंडेचे चारूय सीट बीजेपी जिखतली. मडकय पासून हे खेप बीजेपीचोच आमदार. काँग्रेसीक नाका जालो म्हूण पक्ष सोडलो. बीजेपी शिस्तबद्ध बरो पक्ष. रवी हेडॉन. भारताचो संरक्षण दलाचो मुखेली बिपिन रावताक हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत दुर्दैवी मरण. तामिळनाडूतले कुन्नूर वाठारात हेलिकॉप्टर कोसळ्ळें. 14तले 13 गेले. सोंपल्यात तातूंत रावताचे बायलेचोय आस्पाव. गोंयचो 60व्या मुक्ती दिसाक 19 डिसेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. मंत्रिमंडळात घेतले म्हत्वाचे निर्णय. कोविड वाशिनाचो दुसरो डोस बेगोबेग घेवचो. मुख्यमंत्र्याचो उलो. मांद्र्याक खंयचेय काम करतले जाल्यार सोपटेक टॅक्स लागता म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. ऑडिओ क्लिप रिलीज. सोपटे कॉन्ट्रॅक्टराकडच्यान पयशे मागता म्हूण दावो. सोपटे म्हणटा ऑडिओ क्लिप बोगस. काँग्रेसीची राष्ट्रीय फुडारी प्रियंका गांधी शुक्रारा गोंयांत. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा दाबोळे काँग्रेसीचे कार्यावळीत खुबशे एक्टिव्हिस्ट करतात पक्ष प्रवेश. आख्या वुमन्स कन्व्हेन्शन. काँग्रेस सोडून खंयच वचना. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी प्रताप सिंग राणेन केले स्पष्ट. हांव काँग्रेसमॅन. हे लोक लोकांमदी संभ्रम निर्माण करता. बीजेपीचेर फार. आणि ममता एंटी हिंदूंनी रोहिंग्याक ममतान हाडूंक ना. टीएमसीचे नाव वायट करपाचो बीजेपीचो हो फेक प्रोपगेंडा करपी पक्ष. गोंयकार तांकां तांची जागा दाखयतले. टीएमसी आक्रमक. फोंडे तालुक्यातले चारूय मतदारसंघ बीजेपी जिखतली. मडकय पासून हे खेप बीजेपीचोच आमदार अशी शिवगर्जना रवी नायकान केल्या. तो प्रुडंटाचे हेडॉनात उलयतालो. काँग्रेसीक आपले सारखे फुडारी नाका जाले म्हणून पक्ष सोडलो अशें ताचें रजाव. बीजेपी खंय शिस्तबद्ध बळकट संघटन आशिल्लो पक्ष. कित्या खातीर बीजेपी कित्या खातीर हाजे वेल्यान सुरवात करूया. बीजेपी जे आसा वेल ऑर्गनायज आसा. सामकी ऑर्गनायज बरी केल्ली आसा आनी ऑर्गनायजेशन सारकें आसत आनी रूट लेवलाचेर आसत जाल्यार सरकार कितें म्हणटा सरकाराची ज्यो योजना जे कितें आसा स्किमी कितें आसलें तें रूट लेवल पर्यंत पावूंक शकता. आनी कार्यकर्ते तर रूट लेवल पर्यंत आसा ते लोकांचे घराणे आयकूंक शकता. हें एकच कारण आज बीजेपीक वचपाचें ना ना तशें कारण ना. आनी कितें आनी कसलें कारण ना. आनीक हें कारण म्हणजे कितें आसा तांकां काँग्रेसीचे आतां फुडारी जे जाल्यात तांकां आमची गरज ना. खंयच्याय निमित्त खंय जाता. फोंडेच्या बाबतीत जर आयले दोन प्रश्न. पहिली गजाल तुम्ही आता भारतीय जनता पक्षा भितर वतकीर भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध मोगो अशें स्वरूप फोंडे तालुक्याक आयला काय कितें? तशें कांय ना. भारतीय जनता पार्टी हे इलेक्शनाक फोंडे तालुक्याचे चारय मतदारसंघ जिखता. चारय मतदारसंघ. पयर म्हाका दिपक हेच उलटी सांगून गेला. तो सांगू हय मागीर इतल्या वर्सांचो अनुभव तेचे पेक्षा म्हाका अनुभव चड आसा. फोंडेची चारय सीट निवडून येतली. फोंडा तालुका आतां हातूंत भितरली बाकीची तिनाचेर वाद जावपाक शकता. दोन सीट जी आसात एक म्हळ्यार फोंडेची तुमची सीट दुसरी म्हळ्यार मडकयची सीट. पयलीं मडकयचेर उलोवया. तुम्ही अशें म्हणटात की मडकय भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार जिखतलो ह्या खेपेक? डेफिनेटली कित्याक जिखूंक शकना. थंय कितें केल्लें आसा त्या उमेदवारान 20 वर्सांक. भारताचो संरक्षण दलाचो मुखेली बिपिन रावत हांकां हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत दुर्दैवी मरण आयलें. तामिळनाडूतले कुन्नूर वाठारात हेलिकॉप्टर कोसळ्ळें. तातूंत 14 जाण आशिल्ले. दुर्घटनेत 13 जाण सोंपल्यात म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. सोंपल्यात तातूंत बिपिन रावताचे बायलेचोय आस्पाव आसा. हेलिकॉप्टर कोसळ्ळें तेन्ना रावताक जखमी अवस्थेत हॉस्पिटलांत व्हेल्ले. थंय तांणी प्राण सोडलो. ह्या घटनेन पुराय देश हाल्लो. हेलिकॉप्टर कशें कोसळ्ळें ताचो तपास चल्ला.
गोयचो 60वो मुक्ती दीस मनोवपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 डिसेंबराक गोंयांत येता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत जाहीर केले. मंत्रिमंडळान घेतिल्ले निर्णय ताणें जाहीर केले. सरकारी हाऊसिंग स्कीम आणि सरकार तुमच्या दारी खर्चाक मान्यताय दिल्या. कोविड-19 वॅक्सिनाचो दुसरो डोस घेवपी खंय 1,30,000 लोक उरल्यात. तांणी बेगीन घेवचो म्हूण उलो. मायनिंगाची ऑक्शन प्रक्रिया खंय चालू आसा. हावजिंग स्कीम जी आसा पळय न्ही तिका परत एकदा फाटले फावटी सांगलेले त्या प्रमाणे हावजिंग स्कीमचे डिटेल्स इट इज एन all those who are the eligible beneficiaries, those who are HBA who have taken for their loan on account, there is an banks empanelment केल्ले आसा त्या बँकेच्या थ्रू डायरेक्टली तेंच्यांनी घेवचेले आणि न्यू जेंका HBA एप्लाय करपाक जाय दे विल गो फॉर द EDC. गव्हर्मेंट एट युअर डोर स्टेप्सच्या एक्सपेंडिचराक फक्त कॅबिनेट अप्रुवल दिल्ले आसा. प्रायम मिनिस्टर 19 तारखे दीस गोंयांत येता सरकारी कार्यक्रमा खातीर कन्फर्म ओके म्हणजे टेंटेटिवली त्यांच्या ऑफिसांतल्यान कन्फर्मेशन पुराय कार्यक्रमाचे येवपाचें उरलां बट PM येता हे कन्फर्म आसा. तांकां पुराय कार्यक्रम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आझाद मैदानाचेर येतले, फ्लोरल ट्रिब्यूट दितले. थंयसर आमच्यो ज्यो सॅल्यूट फ्रॉम द ऑल 3 मिलिटरी एअर नेव्ही हांच्या कडल्यान सॅल्यूट घेतले. ताज्या उपरांत फॉर द यूथ हॉस्टेल आसा, यूथ हॉस्टेल्स थंयसर सेल परेड उरतली. ऑल द नेव्ही व्हेकल्स एअरपास आनी हे ते सगळे हे यूथ हॉस्टेलाचेर प्लॅटफॉर्म घालून थंयसरल्यान सेल परेड जातली. ताज्या उपरांत हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांगासर आमच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जीन वयतले. 3:30 पासून 5:30 पर्यंतचो फंक्शन हे श्यामाप्रसाद मुखर्जीन जातलें. थंयसर वेगवेगळे अवॉर्ड फेलिसिटेशन वर्च्युअल इनॉग्रेशन्स ऑफ डिफरंट प्रोजेक्ट वेगवेगळे हे जे फ्रिडम फायटर्स फेलिसिटेशन हे सगळे जे आसा पळय न्ही हे थंयसर जातले. गोंयान एप्रॉक्सिमेटली आमकां 1,20,000च्या आसपास सेकंड डोस घेवपाचो उरला. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा जेणी फर्स्ट डोस घेतलो आनी सेकंड डोस जेणी मिस केला तेणी जाता तितके बेगीन घेवचो. आमी म्हणटा की सेकंड डोस घेतल्या उपरांत म्हणजे ओमिक्रॉन चुकून जालो सुद्दां जर आसत जाल्यार तेजी सिरियस जावपाची पर्सेंटेज ही खूब कमी आसा. त्या खातीर आपल्याक फुल्ली वॅक्सिनेटेड करून घेवप, स्वताच्या फॅमिलीक वॅक्सिनेट करून घेवप आनी जो 18 वर्सां पुराय जाता तेणी फर्स्ट डोस घेवप. हे पळय मायनिंगाच्या बाबतींत ज्यो आमी स्टेप्स घेवपाक जाय तितक्यो 100% घेतल्या. रुल्स लॉ डिपार्टमेंटाक गेल्या, ते रुल्स जावन येयले. ऑलरेडी हांवें जशें फाटल्या मिड कॅबिनेटान आमी डिसिजन घेतला वी आर गोईंग फॉर ऑक्शन. गव्हर्मेंट इज फर्म, गव्हर्मेंट इज गोईंग फॉर द ऑक्शन आणि अकॉर्डिंग टू द डेव्हलपमेंट हॅपन इन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वी आर गोईंग अहेड. ऑक्शन इट इज इन द प्रोसेस. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याक सेक्स स्कॅन्डल मंत्र्याचेर कारवाये बद्दल विचारल्यार मुख्यमंत्री तिडकलो. ज्याचेर अत्याचार जर जाला अशें कोण आसत जाल्यार तेणी कंप्लेन फायल करची म्हाजें म्हणणें आसा. आनी जेचेर कोणाचेर अत्याचार जाला तेणी जर कंप्लेन फायल केली 100% हांव एक्शन घेतलो. अजून पर्यंत कोणाचेरूच कंप्लेन कोणीच फायल करूंक ना. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा ह्या राज्यांत महिलांक रायट्स आसा आनी महिलांचेर जर अशा पद्दतीन अत्याचार जाला तेणी एक कंप्लेन दिवची आनी ती लेट कंप्लेन महिलान दिल्ली प्रूव जावची. महिलांक कंप्लेन सुद्दां जरी कोणी दिली आसत तेजी थॉरो इन्क्वायरी जी आसा पळय न्ही हांव करपाक लायतलो. बींग अ होम मिनिस्टर आय एम फर्म ऑन इट. आय एम टेलिंग यू आनी आय विल सॅक एन इवन. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि स्वप्नील तारी. मांद्रे खंयचेय काम करतले जाल्यार सोपटेक टॅक्स लागता म्हूण आरोप करीत गोवा काँग्रेसीन थंयचो आमदार दयानंद सोपटे पयशे मागता म्हूण दावो करीत एक ऑडिओ रिलीज केलो. सोपटे एका कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान 44 लाख रुपया डोनेशनाच्या नांवान मागता म्हूण आरोप. सरकारांतले आमदार मंत्री भ्रष्ट म्हूण आरोप. ही ऑडिओ क्लिप तयार केल्या म्हूण सोपटेचो दावो. राजनीति में जब होता है आदमी जब दिन की सुबह से रात तक बहुत जेब खाली करना पड़ता है. वे इधर जो बैठे ना उसमें 3-4 लोग ऐसे पैसे लेके बैठे. एक साल में 44 लाख एक साल में सिर्फ एक साल में 44 लाख डोनेशन के वास्ते गया. आपके ऊपर ज़्यादा जाएगा. इधर उतना देने के लिए लोगों की ये बोल रहे थे लेकिन देने के लिए जितने चाहिए उतना नहीं देते इसलिए वो फिर भी 44 लाख साल में. सोपटे टॅक्साचो हो एक धाकलोसो नमुनो. तुम्ही इमेजीन करात तो सगळ्यांक मॅनेज करता. 44 लॅक्स डिमांड करता आनी सद्या पयली 3 लाख मागता आनी तेजे सोपटे टॅक्स कलेक्ट करपाक कोण म्हणलें ना अजीत तो ऑडिओ रिलीज करपाचेर हाजे बद्दल
जो हेतू आसा तो म्हणजे कशे तरेन ह्या सरकारांतले आमदार आनी हो सरकार कसो चलता. जॉबाचो सेल वेगळो, सेक्स स्कॅन्डल ही वेगळी आनी तितून भितर त्या आमदारांची स्वताची टॅक्सां वेगळी. मजगती दयानंद सोपटेन ट्विटराचो आधार घेवन हे आरोप खोटे आसा म्हूण दावो केलो. ही ऑडिओ क्लिप खंय तयार केल्या, गिरीशाचेर फार. मजगती सोपटेच्या समर्थकांनी पत्रकार बसका घेवन सोपटेची साईड घेतली. दयानंद सोपटेचे तुम्ही त्यांचे खंडन कित्याक करता? दयानंद सोपटेन पयलीं उलोवप आनी मागीर तुमी तेचे जाय जाल्यार तेका सपोर्ट करप असो तो प्रकार आसपाक जाय. तशें जर आसतना तुमी कित्याक करता? दयानंद सोपटे आउट ऑफ स्टेट आसा आनी हे आरोप तेणी जे खोटे केले हे खंय तरी आमकां कार्यकर्त्यांक ते सहन जायना. तेच्या खातीर आमी हेचो उलवाडो केला. स्लो करून आमी हे सगळे आनीकूय ज्यो भानगडी आसा ह्या सरकारांतल्यो आमी रिलीज करीत रावतले. काँग्रेसीची राष्ट्रीय फुडारी प्रियंका गांधी शुक्राराक गोंयांत येता. दाबोळे काँग्रेसीचे कार्यावळीत थंयचे खुबशे एक्टिव्हिस्ट पक्षात प्रवेश करतले म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत उलयलो. ताचे पयलीं मडगांवां आख्या कोस्ता ग्राउंडार वुमन्स कन्व्हेन्शन, दनपारां राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमाचे सभाघरांत विद्यार्थ्यां बरोबर गोंय राखपाचेर चर्चा जातली. सकाळी गोंयांत येना फुडें प्रियंका मोरपिल्ला गांवांत वतली. मोर्ला पिर्ल ह्या गांवांत वतली. थंयच्या गांवांतल्या लोकां कडेन तिचें इंटरेक्शन जातलें. वता आसतना ती ह्या लोहिया चौकाचेर थंय जें मेमोरियल आहा थंय रेत प्लेस करतली आनी थंयच्यान मागीर मोर्ला पिर्ला गांवांत वतली. सांजची ती MCC राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमाचेर जो MCCचो हॉल आसा थंय येतली आनी त्या हॉलांत तिचें इंटरेक्शन जातलें स्टुडंट्सां बरोबर. स्टुडंट्स जे मोलेम सेव करपा खातीर झगडटात, स्टुडंट्स जे वेगळ्या कामां खातीर आज रस्त्यार आयिल्ले आसात, त्या स्टुडंट्सां बरोबर तिचें एक इंटरेक्शन जातलें. मेन प्रोग्राम आसतलो तो आख्या कोस्ता ग्राउंडाचेर, ज्या जाग्याचेर आमी म्हटलां वुमन्स कन्व्हेन्शन, बायलांचें कन्व्हेन्शन जातलें. ती मागीर दाबोले वतली आनी दाबोले एक इंडक्शन फंक्शन अटेंड करतली. जातूंत भितर खुबशे प्रॉमिनंट एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हे काँग्रेस पक्षां भितर प्रवेश करपाचे आसात. तांचे ती स्वागत करतली आनी थंयच्यान मागीर एअरपोर्टार वतली. काँग्रेस सोडून खंयच वचना म्हूण पर्येचो आमदार काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी प्रताप सिंग राणेन स्पश्ट केलें. नॅनो काँग्रेस आतां ऑटो जाल्या, बेगीनूच सायकल पार्टी जातली. प्रताप सिंग राणेचो आमकां आशिर्वाद मेळटलो म्हूण बीजेपीचो वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीस रवीचे बीजेपी प्रवेशा वेळार उलयल्लो. हे लोक लोकां मदीं संभ्रम निर्माण करता म्हूण प्रताप सिंहाची बीजेपीक जाप. हे आमचे बाबू कवळेकरजी ज्यावेळी भारतीय जनता पक्षामध्ये आले त्यावेळी काँग्रेस पार्टी झाली नॅनो पार्टी. नॅनो पार्टी म्हणजे काय? 4 लोक उरले म्हणजे छोट्या नॅनो कारमध्ये 4 जण बसवले की पार्टी चालली. आज रवी नाईकजी भारतीय जनता पक्षामध्ये आल्यामुळे आता ती नॅनो पार्टी नाही राहिली, आता ती ऑटो पार्टी झाली, ऑटो रिक्षा. आणि आपण काळजी करू नका, लवकरच प्रताप सिंग राणे साहेबांचा आशीर्वाद प्राप्त झाला की सायकल पार्टी होणार आहे. 2च उरणार आहे. एका सायकलवर समोर एक आणि डबल सीट दुसरा बसला की चालली काँग्रेस पार्टी. You see, the news that is being spread that I am quitting my party is a fig of the imagination. These people just want to spread canards. I am not leaving my party. I belong to the Congress party over 45 years, and I don't think I would ever, at this juncture, think of leaving the Congress party. I belong to Indian National Congress, and that's it. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया.
Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. नमस्कार, म्हजें नांव रुशाली सामंत. हांव ब्युटिशियन आनी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करता. ह्या फिल्डान म्हाका जवळ जवळ 15-16 वर्सां जालीं हांव काम करता. जातालें अशें की सदांच आपल्याक एक फायनान्शियल सपोर्ट जाय आसता, तो केन्ना केन्ना मेळना. जावं बँकेचें लोन घेवपाक आमी खूब भिता. सो अशा वेळार फ्रिलान्सिंग हो एकूच ऑप्शन आसता आमचे कडेन. हांव सदांच अशें चिंततालें की म्हजो एक स्वताचो सेटअप आसचो, पण भंय दिसतालो. आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान हांवें 6 म्हयन्याचें ट्रेनिंग जेन्ना अटेंड केलें, थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की EDC आमकां लोन दिता आनी तें लोन घेवन आमी आमचो स्वताचो सेटअप करपाक शकता. बँके परस हे लोन खूब चीप आसता किंवा इंट्रस्ट रेट तांचो खूब कमी आसता. सो हांवेंनूय अशें म्हटलें की हांव प्रयत्न करतलें आनी हें लोन घेवपाक लागून हांवें अप्लाय केलें. म्हाका आज खुशी जाता की तें लोन घेवन हांवें म्हजो पयलो सेटअप केलो, पण तो रेंटेड आशिल्ल्या कारणान मागीर हांवें अशें विचार केले की म्हजें स्वताचें अशें कितें तरी जाय. 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें एडिशनल लोन घेतलें EDCंतल्यानूच आनी तेन्नाय त्याय वेळार म्हाका भरपूर तांची मदत मेळ्ळी, भरपूर तांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें स्वताची जागा घेवन हो सेटअप आज हांगा केल्लो आसा. म्हजें अशें मागणें आसा की गोंयच्या सगळ्या नवीन शिकिल्ल्या भुरग्यांनी, फ्रेशर्स, हर एक तरेच्या प्रोफेशनान जे भुरगे फुडें सरपाक शकता तांच्यांनी ह्या लोना खातीर अप्रोच जावचें, EDC कडल्यान लोन घेवचें आनी आपले स्वताचो कारभार सुरू करपाक तांच्यांनी तांचे कडल्यान मदत घेवन तो करचो. आपले चुको लिपोवंक BJP TMCचे नाव पेड्यार करता. BJP हो फेक व्हिडिओ, फेक प्रोपेगंडा करपी पक्ष. ममता बॅनर्जी एंटी हिंदू न्ही. बंगालान खंय तिचे 213 पैकी 160 आमदार हिंदू. BJPन तांणी केल्ले काम दाखोवचे, गोंयकारांक पिशे करचे न्ही. ते BJPक तांची जागा दाखयतले म्हूण TMCची गर्जना. भारतीय जनता पार्टी जी आहा यांच्या पांया पोंची सध्या जमीन सरकोंक लागलेली आहा. जी पार्टी चीफ आहा ममता बॅनर्जी हांच्या बद्दल नाका जाल्ले तेंचे लोक जे आहा वक्तव्य करपाक लागलेले आहा. काल पयर कोण तरी ट्रेनीनसून बंगाली देंवोन येतात जाल्यार ते मतां मारूंक येता म्हणटात. ममता बॅनर्जीक जी एंटी हिंदू हे जे भारतीय जनता पार्टीवाले म्हणटात हो तांचो स्टेटमेंट बेजलस आहा, ताका कांयच खंयचोच आधार ना. ममता बॅनर्जी ही एक प्युअर ब्राह्मण समाजातली चली. ही फॉल्स प्रोपगंडा मशीन जे आसा ह्या पार्टींचे ते आता हायपर एक्टिव्ह जाला, पूण लोक ते फटिंगपणा म्हणून जाणा. पूण जिखल्या पळय तेन्ना 213 आमदार जिखलेले. ह्या 213 आमदारांसून 160 आमदार हे हिंदू आहात वेस्ट बेंगालान. जाल्यार तिका एंटी हिंदू कशी म्हणूंक शकता? शरणार्थ्यांक खंय धर्म नासता, रोहिंग्यांक खंय ममतान हाडूंक ना. 1971 जेन्ना बांगलादेश आनी पाकिस्तानाची फाळणी जाली त्या वेळार सरकार काँग्रेसीचो आसलो. ही फाळणी करपी त्या वेळार इंदिरा गांधीन केल्ली. त्या टायमार जे लोक शरणार्थी म्हणून भितर येयले ते वेस्ट बेंगालान येयले, ते आसामाक येयले, ते वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी गेले आनी इंटरनॅशनल लॉ जो आहा हेज्या प्रमाणे शरणार्थी जे आसता तो खंयच्याय जातीचो खंयच्याय धर्माचो आसूं तेका आमी शेल्टर दिवप. ममता बॅनर्जी हालीं येयल्ली आहा. ममता बॅनर्जी ह्या रोहिंग्यांक घेवन येवंक ना. नामनेचे कोंकणी साहित्यीक दामोदर मावजाक प्रतिश्ठेचो ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर जाल्या उपरांत सगळ्या थरावेल्यान ताचेर अभिनंदनाचो पावस. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय भाई मावजाची भेट घेवन ताचो भोवमान केलो. रवींद्र केळेकारा उपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळपी भाई मावजो दुसरो गोंयकार. भाई मावजाक ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत सगळ्या थरार तांची तोखणाय जायत आसा. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयन खासा तांकां मेळूंक तांचे घरा गेलो. बरोबर विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतूय आशिल्लो. राज्यपालान भाई मावजाचो भोवमान केलो. कांय वेळ साहित्याचेर चर्चाय केली. परत मेळपाक येवपाचें उतरूय दिलें.
I will come again. Yeah, please. Whenever I am, sure. On occasion, I will get an opportunity. Yeah, please. And my village is a beautiful village, and the same church also. It's a Mahamaya church, the soul of the temple. TMCचो खासदार लुईजीन फालेर आनी साहित्यीक उदय भेंब्रेन भाई मावज्याक परबी दिली. आज जेन्ना तांकां हो पुरस्कार फावो जाता हांव तांकां परबी दिता आनीकूय बरो वावर बरें कार्य कोंकणी भाशेंत आनी भाशेच्या पासत ताणें वावर करपाक आनी गोंयचें नांव आनीकूय वयल्या पावंड्यार हाडपाक आनी गोंयकारांचें नांव वयल्या पावंड्यार हाडपाक. दामोदर मावजो हो म्हजे नदरेन कोंकणी चळवळीचो प्रॉडक्ट. तांणी प्रयोगूय केल्यात साहित्यांत वेगळे वेगळे आनी तें खूब गरजेचें. कारण जग बदलता, परिस्थिती बदलता, मनीस बदलता, साहित्यय बदलूंक जाय आनी तें बदलता, आपशींच बदलता. पूण ताका कोणें तरी चालन दिवची पडटा. आनी भाई मावजो हांचे कडेन तो गूण आसा की हे जे वेगळे वेगळे प्रयोग करपा खातीर जी मानसिकता लागता ती मानसिकता ते साहित्यीक ह्या नात्यान आपले मदीं उतरायतात. एक्झामी वेळार दुयेंत पडिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी सप्लिमेंटरी एक्झामीक बसूंक दिवचें म्हूण गोवा बोर्डाक विनवणी केल्यार ताचो विचार करूं येता. राष्ट्रीय खेळांत वांटो घेतिल्ल्यांक सप्लिमेंटरी एक्झामीक बसूंक मेळटले म्हूण गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन प्रुडंटाक म्हायती दिल्या. सप्लिमेंटरी एक्झामीचो निकाल जानेरात लागतलो. वोकेशनलाची एक्झाम जानेरात जातली म्हूण शेटये उलयलो. जानेवारी ती एक 10-15 तारखेपर्यंत वोकेशनलची सगळी सोंपता. सो मे बी जानेवारी एंडाक किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या विका पर्यंत मार्क्स कळपाक जाय सगळ्यांचे. कित्याक जे करेक्शन जे आसा मॅन्युअल करेक्शन ते थोड्याच पेपरांनी 1-2 पेपरांनी आसा आनी म्हणटकीर बाकीचे सगळे जे पेपर आसा ते फास्ट करेक्शन जातले. सो तातूंत कांय हें जावंक जायना. जर भुरगो जर सडनली सपोज ताका मेडिकल एमर्जन्सी आयली, आतां कशें आसा थोडे भुरगे ऑल ऑफ ए सडन दे फील सीक जाल्यार त्या भुरग्या खातीर सप्लिमेंटरी एक्झाम आसा वीच वील बी कन्सिडर ऑन जेन्युइन ग्रावंड्स ती आमी दितले. फक्त आमकां कशें आसा ती रिक्वेस्ट येवपाक जाय. म्हणजे कसो कोण तरी रोखडोच दुयेंत पडलो परीक्षा चालू आसतना किंवा परीक्षेच्या आदले दीस बाबा दुयेंत पडलो जाल्यार तांकां सांगचें पडटलें आनी ताका हें करपाक जायना जाल्यार ताच्या खातीर प्रोविजन आसा. आनी तातूंत थोडे आमचे भुरगे आसा न्ही ते नॅशनल गेम्स खेळपाक गेल्ले आसात. त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळचें, त्या भुरग्यांनी बरे गेम्सांत अचिवमेंट करची म्हणून तांच्या खातीर स्पेशल प्रोविजन आसा दुसरी एक्झाम दिवपाची. तांच्यांनी ही एक्झाम स्कीप जाली म्हणून कांय चिंता करची न्ही तांच्यांनी. मिलिंद पिळगांवकारान मयेच्या यूथ ऑफ युनिटी डान्स पंगडाक बरोबर घेवन दवरिल्ल्या डान्स मये डान्स सर्तीच्या सर्तकांचे फायनल लिस्ट जारी केले. ही सर्त सिनियर आनी ज्युनियर अशे 2 कॅटेगरीत जाता. सिनियरात दोगांचे टाय जाल्ल्यान खंय 10च्या जाग्यार 11 सर्तक आसतले जाल्यार ज्युनियरात 10 सर्तक शॉर्टलिस्ट जाल्यात. 18 डिसेंबराक हातुर्ले ग्राउंडार ग्रँड फिनाले. यूथ ऑफ युनिटीचे आनी डान्स मये डान्स ह्या टिमीन भयंकर एफर्ट्स घालून 5 तारखेक पयर आयतारा एक आम्ही ऑडिशन घेतलेले आणि ह्या ऑडिशनान 100हून जास्त एंट्री फक्त 7 पंचायतीचे आमकां येयल्ले. जे आमचे फायनलिस्ट म्हणून 10 फायनलिस्ट ज्युनियरचे 10 सिनियरचे हे 18 तारखेक आमचो जो ग्रँड फिनाले आसतलो हेच्या खातीर जी नांवां सगळे पेरेंट्स आणि सगळे पार्टिसिपंट्स म्हाका दिसता ह्या अवसराचो आतुरतेन वाट पळयत आसतले. रजिस्ट्रेशन नंबर 25 आणि 33 हो टाय जाल्ल्या कारणान आमी सिनियरान 2 घेतलेले आसा ताका लागून सिनियरान 11 पार्टिसिपंट जातले. आता ज्युनियर कॅटेगरी आसा हितूर 10 सिलेक्ट जाल्या. हे जे आसा पळय हे आमचे 21 फायनलिस्ट आसा डान्स मये डान्स. हे फायनलिस्ट जे आसा हे फायनलिस्ट 18 तारखेक परफॉर्मन्स करतले ऑन हातुर्ले ग्राउंडाचेर. आणि हो जो कार्यक्रम आसतलो हो फक्त हे 21 परफॉर्मन्सूच नासतले तर थंय गोंयांतले जे टॉप ग्रुप डान्स आसा असे 3 ग्रुप डान्स परफॉर्म जातले. गोंयाचो जो टॉप ढोल ताशा कार्यक्रम जो आसा पळय एक ग्रुप तो ते परफॉर्म करतले. गोवाचो आमचो हास्य सम्राट
भिंगी आसा हे थंय परफॉर्म करतले आनी हो जो कार्यक्रम आसा हो कार्यक्रमांसून आमी जो आमचो विचार आसा ह्या यूथ ऑफ युनिटीचो आनी डान्स माय डान्साचो की मय मतदारसंघातल्या जे आमचे युवक युवती आसा हांकां एक बरी स्टेज दिवन तांकां फुडें हाडपाचो जो प्रयत्न आसा हो आमी हांगा करतले. लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शनाचे फेस्त 8 डिसेंबराक गोंयांत मोठ्या उमेदीन मनयतात. पणजेचे हे फामाद फेस्त सायबीण मायचो आशिर्वाद घेवंक लोक व्हडा संख्येन येतात. पणजे सयत मडगांव कळंगूट धरून हेर सुवातीन फेस्त कोविडाची SOP पाळून भक्तिभावान मनयले. उत्तर गोंयची कलेक्टरेट बिल्डिंग सापूच पोन्नी जाल्या. तातूंत पुराय अशी सुवातूय ना. मेकळ्या मनान काम करतले जाल्यार ऑफिसूय तशें जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप सरकाराचें काम आनी तें खंय सरकार फाटली कितलीशींच वर्सां करीत आसा. मुख्यमंत्र्यान मेर्शे उत्तर गोंयच्या नव्या कलेक्टरेट बिल्डिंगेच्या कामाची बुनयाद घाली. गेली 60 वर्सां गोंय मुक्त जावन आमी ओल्ड बिल्डिंगेंतूच आमचे कलेक्टरेट ऑफिस चलतालें. म्हाका खबर आहा कलेक्टरेट ऑफिसान ज्या पद्दतीत स्टाफ काम करता विच इज अ व्हेरी कंजेस्टेड प्लेस आनी ताका लागून प्रशस्त अशें एक बरें वातावरण जर आमी काम करतले आसत जाल्यार त्या खातीर बरें ऑफिस प्रिमायसीसूय बऱ्यो लागता. गेल्या 2012तल्यान आयज पर्यंत वेगवेगळी गव्हर्मेंट ऑफिसीस ह्यो वेगवेगळ्या बऱ्या बिल्डिंगेंतल्यान किंवा नवीन बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट केली नवीन बिल्डिंग शिफ्ट केली. फाटल्या 2.5 वर्सांकूच हांव पळयता की वेगवेगळ्या बऱ्या प्रिमायसिसींनी आमी वेगवेगळ्यो बिल्डिंग्यो शिफ्ट केल्यो म्हणजे ताच्या खातीर जायते इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केल्लें आसा. गेली 5-6 वर्सां कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले की पणजे सिटींतल्यानय भायर येवचें इट इज एन कंजेस्टेड प्लेसीचेर कलेक्टरेट आसा एट प्रेजेंट आनी ऑलवेज कितें जाल्या उपरांत तें खूब मोठें कंजेशनय जाता. My staff who work the North Collectorate, I know how well you all work. I know you all put in some really great effort to serve the public, and I think with this you all will be able to do, once the building comes up, you all will be able to do even better. गेली 2 वर्सां पगार वाड ना म्हूण गोवा समग्र शिक्षा अभियानाचे टीचर्स परवरे पावले. नवीन घेतिल्ल्या टीचर्सांक आनी 10-12 वर्सां काम करप्यांक एकूच पगार कसो काय म्हूण तांचो प्रस्न. मागणी पूर्ण जायना तो मेरेन ते ऑफिसा भायर आंदोलन करीत रावतले म्हूण तांची शिटकावणी. गोवा समग्र शिक्षा अभियानचो स्टाफ उलयलो आसा सगळे फूल 12 तालुक्याचे. सो आमचो एकच डिमांड आसलो आमी आसा कितें ती आमकां 2 वर्सां जालीं आमकां इन्क्रिमेंट दिवंक नासा तेंच्यांनी. सो हेड ऑफिस आनी नॉर्थ DPO आनी सावथ DPO तांकां इन्क्रिमेंट एवरी इयर जाता. आमकां जाली 2 वर्सां कांय 1 रुपया सुद्दां आमकां इन्क्रिमेंट दिवंक नासा. सो आमचो एक डिमांड आसा की आमकां 2 वर्साचो कितें एरियर्स आसा तो दिवपाचो आनी आमचे सॅलरीत वाड करपाची. परत आता कोड ऑफ कंडक्ट लागलो की फायल आमची परत पेणे. आम्ही 2 वर्सां जाली ह्या फायली फाटल्यान आसा. ती सुद्दां आमी सांगली म्हणून कर 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 म्हणून केला. बोनसूय आमकां तोच आशिल्लो मेळनाशिल्लो तो आतां करून आमी हें करून
लेटर करून घेतला. ऑर्डरी आतां मेळ्ळ्या आमकां, अजून कोणच जावना, पूण ह्या वर्सा आमकां ऑर्डरी. जेन्ना न्यू तुमी घेतात ते आमच्या बरोबर आतां पेमेंट घेतले जाल्यार हो आमचेर अन्याय. 5 वर्सां आमी काम करता जाल्यार आमकां त्याच सेम इन्क्रिमेंटाचेर पेमेंटाचेर आमी काम करता सध्या. 10-12 वर्सां जालीं काम करता तरी येना, आनी थोड्यांक 17 घेतले तांकां इन्क्रिमेंट जावन तांकां आतां एरियस दिलो वता. सो आमकां तो एरियस दिवचो अशी मागणी आसा आमची. वास्कोत खंय लोकांक म्हयन्याक 80 ते 100 कुत्रे चाविल्ल्यो केशी येतात. दोतोर अनिल उमरसकारान प्रुडंटाक म्हायती दिली. कांय लोक कुत्र्याक मांस आनी हाडां हाडून घालतात. एक दीस कुत्र्यांक मेळना जाल्यार ते लोकांचेर हल्लो करतात म्हूण थळावे सांगतात. एकल्याचे आड हाचे पयलीं कागाळूय जाल्ली, मात अजूनय तसोच प्रकार चल्ला. सरकारान एक्शन घेवची म्हूण काँग्रेसीचो नंदादीप रावत मागता. वाडपाक एक रिजन आसपाक शकता. वास्कोन एक वाड्या एक भुरगो रावता आनी तो डेली सकाळ सांज हांगासरल्यान मांस म्हणटू, नुस्तें म्हणटू, बिफाचे कुडके उरता ते म्हणटू, म्हाका खंय तरी हे रोडान डेली वयता आनी तो घालीत वयता कुत्र्यांक. हांवें ताका पर्सनली हाडून सांगलें. म्हाका दिसता पयलींच्या कावन्सिलरानूय तेजेर केस घातलेली वॉर्ड नंबर 25च्या, आनी खंय तरी तें हियरींग जालें आनी तेजे फुडें कितें जालें तें खबर ना. म्हाका दिसता कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. खंय तरी हे डॉग बायट्स वाडत आसा आनी सगळे कुत्रे ते टायमार रावतात. तो केन्ना येतलो, सपोज तो येना जाल्यार ते आंगार वयतात. म्हाका खबर आहा, हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलेली गजाल आसा. एका मनशाक सुद्दां हांगासर एक घास काडलेलो आसा. कालच्या म्हयन्यान वास्कोन वता एक 80-90 अशे डॉग बायट जाल्लेले आसा. सो हेजें कारण कितें? आमकां प्रत्येकाक कुत्रो जनावर लायक आसता, आमी पोसता तांकां, पण स्ट्रीट डॉग्स आसता तांचें कितें? स्ट्रीट डॉग्स जेन्ना अशे रस्त्यार लोयटर जाता तेन्ना लोक तांकां जेवण घालता. आनी कसलें जेवण घालता तांकां? आमचे चिकन वेस्ट आसता, हाडां बिडां उरलेलीं आसता मार्केटान, ती हाडून घालतात. ती खाल्ल्या नंतर कुत्रे कितें जाता, एग्रेसीव जाता. तांकां परत तें मांस मेळना जाल्यार ते एग्रेसीव जाता आनी ते वाटेर कोण येता वयता लोकांक तांकां ते डॉग बायट घास मारतात. ऑन एन एवरेज आमच्या कॅज्युअल्टीन किंवा ओपीडीन 80 किंवा त्याच्या वयर सुद्दां म्हयन्याक डॉग बायटचे केसी येतात. आनी ताका ट्रिटमेंट बी आमचे कडेन तेंचे दिवपाक ते वॅक्सीन आसता ते आसा, दोनी आसा जे ताबडतोब दिता, आनी थोडे 5 डोस आसा ते ठरावीक काळान दिवपाचे पडटा. आम आदमी पार्टीचो फुडारी सुदेश मयेकारान कळंगुटे दवरिल्ल्या फ्री वुमन्स स्किल्स डेव्हलपमेंट कॅम्पाचे उक्तावण केले. कळंगूट मतदारसंघातल्या बायलांक सशक्त करपा खातीर आम आदमी पार्टीचो हो खासा उपक्रम. मेहंदी, केक, कॅन्डल मेकिंग, बॅग मेकिंग, टेलरिंग, ज्वेलरी, फेशियल, सोप मेकिंग, मेकअप, हेअर स्टायलिंग, टी-शर्ट असे वेरियस असे कोर्स हाडलेले आसा. ते आमी तांकां इंट्रोड्यूस करूंक सोदता. ओन्ली एकूच हेतू कितें आसा की तेंच्यांनी घरांतसून भायर सरोन खंय तरी तेज्या फॅमिलीक एम्पावर करचो. बारीकशें अशी ते पळोवंक गेल्यार एक बारीकसो इनिशिएटीव, पूण सगळीं बायलां जेन्ना आमकां अप्रोच जाली आनी आमकां सांगलेली की आमकां एक खंय तरी एक स्कील शिकोवंक जाय. हांव मागता सगळ्यां कडेन जे एम्प्लॉयड आनी अनएम्प्लॉयडूय आहा, एक स्किल्ड शिकली जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आमी आमचे कडेन आमच्या हातीन दवरूंक पावतले. दुसरी गोश्ट, फुडें हेज्या फुडें वुमन एम्पावरमेंटाक लागून आमी सक्षम आसा काम करपाक. कित्याक आमची महिला ही फुडें सरकूच जायी आनी फुडें सरतलीच, ही आमकां ठामपणान गॅरंटी आसा. कित्याक आमी गेली 5 वर्सां जालीं तांकां लागून काम करीत आसा. आमी कितें न्याय हाडून दवरता, नवो जर पर्याय दिता तर लोक आम आदमी पार्टी फाटल्यान हो रावतलो आमी ठामपणान जावंक शकता. कित्याक म्हाजो 3रो रावंड चालू आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी. कालांगूट सोंपली, आरपोरा नागवा सोंपली, आमी कानोरे भोंवता. थंयसर लोक सांगता कितें तरी न्याय दिया आमकां. पेडणेकार खंय त्रासात आसा थंय प्रवीण आल्लेकार मदतीक उबो आसतलो म्हूण प्रवीणाचें आश्वासन. ताणें बहुजन हिताय ह्या हॉस्टेलांत कांय पेडणेकार तरणाटे रावतात तांकां भेट दिली. भुरग्यांच्यो मागण्यो आयकून घेतल्यो, तशेंच गरजेच्यो वस्तू आनी रेशन दिलें. म्हयन्याच्या म्हयन्या मदत करपाक ताणें तयारी दाखयल्या. बरो आमकां जेवण बी जाय सकाळी. आनी पयलीं तरी आमकां आमी पेडॅम ग्रावंडार आमकां आसता आमचा टोर्नामेंट बी आसता न्हू, तर आमी टोर्नामेंटाक वयता. आमी थोडेशी तालुका लेवल जिखल्यार मागीर स्टेट लेवलीर रोखडे भायर पडटा. कित्याक आमकां प्रॅक्टीसूच ना न्हू, प्रॅक्टीस जाय आमकां. आनी प्रॅक्टीस ना, डायरेक्ट आमी खेळटा वचून. तेका लागून आमकां आनी वयल्यान आमकां शूज नासता,
काय नासता जाल्यार तशें कशें जातलें आनी आमकां जेवणूच सारकें ना. ते 800 रुपया पयलीं गव्हर्मेंट हे करताले पे करताले, ते 800 रुपयान तुका म्हयन्याक कशें जातलें. तांती आना केडे ना मागीर आनी कितें ते फ्रूट ज्यूस दूद बीद काय ना, मागीर कशें जातलें फकत जेवण जाल्यार जावचें ना न्हू. जे आमचे खरेच हे बहुजन समाजातले भुरगे IAS ऑफिसरा पर्यंत बऱ्या बऱ्या पोस्टाक पावतले ही एक खंत ह्या भाजप सरकाराक आसा आनी तेंचे ते दुखणे आसा. तोच भाग आयज कोविडाच्या माध्यमातून सरकार राबयता, जेणे करून बहुजन समाजातल्या भुरग्यांक बऱ्या स्तराचेर शिक्षण मेळचें न्हू. तांकां इलेक्शनां लडोवपाक, प्रचार करपाक, रॅली काडपाक सगळ्यांक फ्री आसा. पण अशा पद्दतीन स्कुलां ओपन करपाक तांकां खंय तरी अडचण येता. हेचो अर्थ जाता की बहुजन समाजातले भुरगे ह्यान फुडें शिक्षणा पासून वंचीत रावपाचे. पेडणेचे आमच्या गांवचे भुरगे आहात म्हणून आयज हांव ह्या हॉस्टेलान पावलो आहा. कित्याक म्हाकाय पळोवंक जाय आसलें आमच्या भुरग्यांक कितें ट्रेट दिता ह्या हॉस्टेलान ती. ताका लागून हांवें आयज हांगा येवन पळयल्लें आहा. कित्याक भुरग्यांक हांवें खुबशे हे प्रश्न केल्ले आहा. तांकां विचारलें हांवें तुमकां हांगासर बऱ्यान बरें फूड मेळटा, जेवण मेळटा. ते म्हणटा मेळटा पूण तितले आमी हॅपी ना. अशा भुरग्यांच्या मेळटा पूण तितले हॅपी ना. भुरग्यांक विचारलें तुमकां हांगासर स्पोर्ट्सान तुमकां कितें तरी एक्टिविटी हांगासर आहा. ते म्हणटा आमकां उमेद आसा हांगासर स्पोर्ट्सान, पण आमकां कितें जाय पळय तें मेळना. ताका लागून हांवें तांकां प्रॉमीस केल्लें आहा तांकां जें पळय कितें जाय तें हांव दितलो तांकां. आनी तांकां कितें दिवंक जाय पळय एवरी मंथ तें हांव म्हाज्या पॉकेटांतसून हांव दितलो. तेणे 2000 पर हेड दिवंक जाय. एक आसा रिक्वेस्ट विनंती. आतापर्यंत कितले भुरगे आता आमकां 30 जाण भुरगे हांगा आहात. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.